गेली कितली वर्ष झाली तुम्ही आता हो नरकासूर करता हांगासर? आम्ही झाली आता 27 वर्सां नरकासूर करता. 27 वर्सां झाली म्हणजे तुमच्या भुरग्यापणातल्यान? आमचे व्हडले करताले पयलीं नरकासूर, तेच आम्ही पुढाकार घेतला आणि केला. आताचे भुरगे हांगाले. खंय करता हो तुम्ही आता? आम्ही शेट्यावाड वॉर्ड नंबर 7. सो आता इतली वर्सां झाली तुम्ही तुमची जी पयलीं व्हडले करताले नरकासूर, म्हणजे व्हडलो फ्लोट बी करतालो आमचो निलेश तेली म्हणून आहा तो. तेच्या वाटसून आता आम्ही केला हो डान्सिंग नरकासूर आमचो. तेणीच आमकां ही तकली दिला. म्हणजे डान्सिंग नरकासूरच करता तुम्ही? होच करता नरकासूर. कितें म्हणून? आम्ही लहान आसले तेन्ना आम्ही मानेचो बी करताले. त्याच्या उपरांत आमकां निलेश तेली म्हणून पळय आमच्या वाड्यावयलो काका आमचो, तेणी आमकां ही तकली दिली डान्सिंग नरकासूर करपाक. आता फाटीं एक 5-6 वर्सां जाली आमी हो नरकासूर करता डान्सिंग. ऑल गोवान सगळ्यात पयलीं डान्सिंग नरकासूर आमीच केला आमच्या वाड्यात. तेच्या उपरांत लोकांनी आपूण केला. म्हणजे ऑल गोवा तुम्ही पयलीं केल्लो? केला. कॉम्पिटिशनाक बी वयता तुम्ही? कॉम्पिटिशन पयलीं वयताले, आतां वचना. पयलीं स्टार्टिंग केल्लो तेन्ना आमी गेल्ले तेन्ना आमकां कृष्णाक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो डान्सिंग. होच नरकासूर घेवन गेल्ले. कितें अशें मनान येयलें की तुम्ही डान्सिंग नरकासूरूच करचो असो? न्यू हे कशें कितें कोणी करूंक ना हेच्या पयलीं म्हणून आमी केलो तो तसो. एक मनीस भितर वयता आनी तो डान्स करता नरकासूर. कितले दीस लागता हो नरकासूर करपाक? एक्चुअली आमी अशें करूंक गेल्यार 10 दीस लागता. म्हणजे कितल्या जाणांचो आता हातभार लागता? जर मेळोन एक 15 जाणां आमी आहा तितक्यान जर मेळोन करत जाल्यार 10 दिसान जाता. नाजाल्यार म्हयनो वयता स्लो सगळ्यांक. थोड्या भुरग्यांक एक्झामी आहा आतां. एक्झामी आहले जाल्यार त्या खातीर टायम लागलो. ओके. सो कितें आता तुम्ही करता हे मानलेत, पण तुमच्या वांगडा भुरगीं आनी यूथ ही कशी कितें तुमकां हेल्प करता? ही आमची ल्हान भुरगीं आहा ती येता. मागीर कशी कितें हांगासर वाड्यारूच आसता नाचप काय? आमी वयता खंयसर नरकासूर बी आहा पळय बेतीन बी सगळे व्हडले नरकासूर थंय वचून नाचयता. उमेद कशी एक आमची. म्हणजे हो नरकासूर अक्षरशः तुम्ही उखलून व्हरता? घेवन वयता. ओके. सो कशी कितें सफोकेशन बीन जायना? सफोकेशन ना, ते आमी हे केला तेका होल बी सगळे सिस्टम केला श्वास घेवपाक आमकां. तशें इतकें हे जायना. कितल्या फुटाचो? आसतलो 7-8. तो हेवी आसतलो? हेवी आहा मातसो लागता हेवी. आहा ओके. आमकां आमी सवय जाला न्हू एवरी इयर करता म्हणल्यार ती सवय जाला. ओके. सो सफोकेशन एक म्हणजे एक 5-10 मिनटां आमी नाचू शकता. तुम्ही प्रायजूय घेतलेले आसा? कृष्णाक मेळ्ळा प्रायज, नरकासूराक मेळूंक ना आमकां. तेन्ना स्टार्टिंग फर्स्ट केल्लो तेन्ना. ओके. तेन्ना आमी ल्हान आसले. आमकां निलेश तेल आमचो काका आहा तेणीच केल्लो पयलो नरकासूर. सो येणाऱ्या काळात अशें कितें की कॉम्पिटिशनाक तुम्ही दिवपाक बी सोदतले? कॉम्पिटिशन पळय अजून तरी काय हे ना चिंतला आमी. चिंतूंक नाका. जाल्यार देवाचे हितून बरें. आम्ही पळयता की खूप वर्सां पयलीं म्हणजे 2-3 वर्सां कोरोनाच्या पयलीं म्हणून येता कॉम्पिटिशनां जातालीं म्हापसा वाठारांत. ती खंय तरी बंद जाली. पण त्या टायमार तुम्ही अशी कॉम्पिटिशनाक बीन देंवताले? आमी तेन्नाच ते देवले. तेन्ना कॉम्पिटिशनां जातालीं पळय तेन्नाच म्हापशाच आसले पयलीं. तेन्नाच कृष्णाक फर्स्ट प्रायज घेतला. ओके. सो कितें थीम आसा नरकासुराचो तुमचो? काय ना, आमचो डान्सिंग नरकासूर एकूच एक उमेद कशी आमी करता डान्सिंग नरकासूर. ओके. कितें युथाक एक मेसेज दिवंक सोदता? आमी पळयता की भुरगीं खंय तरी एंड्रॉयड इलेक्ट्रॉनिका कडेन चड वळिल्लीं आसा. तेंची उमेद जी आसा खंय तरी अशा कृतीक किंवा अशा हातभाराक लागना. नरकासूर कोण करूंक पळयना. रेडीमेड नरकासूर व्हरता आनी दवरता इतकेंच. आमी कितें जाता आमी वर्साच्या प्रमाणे करता. आमी केन्ना धाकटो नरकासूर विकतो बी हाडूंक ना. आमीच केला. आतां यूथ कितें तेंचे हेंचेर आमचेर काय ना. आमी आमची हे चालूच दवरला करपाची. वर्साची कला आमची. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.